विरेश TCP डिपार्टमेंटाक गेल्लो शुक्राराक थंय वचून एक रात थंय रावलो. शेनवाराक ताका ओडून भायर काडलो पुलिसांनी बळजबरीपणान आनी थंय येतकच ताणें एक सांगलें आपण आमरण उपोशणाक वतलो. हे जेन्ना जावन तो आझाद मैदानाचेर गेलो शेनवाराक हांव आनी आमचे बाकीचे सगळे थंय वचून विरेशाक मेळ्ळो आनी विरेशाक सांगलें आमच्या अध्यक्षा कडच्यान एक आसा आनी पार्टीच्या कडेन तुका पूर्ण पाठिंबो आसा. जें कितें तूं करता गोंयचे खातीर ताजे बरोबर तुज्या बरोबर आमी आसात. ताजे नंतर आयताराक आमचे अध्यक्ष थंय वचून अध्यक्षांनी पाठिंबो दिलो, आपले वेळ काडून थंय वचून पाठिंबो दिलो आनी ताका सांगलें आमी तुजे बरोबर आसात आनी बायटय दिलो. ताजे नंतर सगळ्या पार्टीक ताणें उलो मारलो काल सगळ्याक जितले ओपोजिशन पार्टी आसा तांच्यांनी येवचें, गोंयकार म्हूण येवचे, विरेशा खातीर येवचें असो एक भावनीक साद घातलो. आमी सगळे थंय गेले. थंय वतकच तांच्यांनी आमच्या अध्यक्षाक माचयेर वयर आपयलो. माचयेर वयर येवन आमी थंय उबे आसले. अचानक तांच्यांनी निर्णय घेतलो. निर्णय कितें घेतलो तर सगळ्यांनी आतां विश्वजीत राणेच्या प्रायवेट बंगल्यार आमी वचपाचें आनी थंय आमी उपोशण करपाचें किंवा घोशणा करच्यो म्हणून. हें सांगतना आमकां कोणाकच खबर नासलें. आमी सकयल आयले आनी आमच्या अध्यक्षान आपलो आनी पार्टीचो स्टँड क्लियर केलो आनी सांगलें तुमी खंयचोय निर्णय घेतले ताचे बरोबर आमी ना. तुमी आमकां आझाद मैदानाचेर आपयल्ले आनी आमी आझाद मैदानार हांगा डिसिजन घेवपा खातीर आयिल्ले, कितें तरी पावल मारपा खातीर आयिल्ले. विदेशाक जें उपोशण करता तें थांबोवपा खातीर खंय तरी आमचें एक पावल मारपा खातीर आमी सगळे थंय आयिल्ले. अचानक हो निर्णय आमकां मान्य ना म्हणून आमी थंयसान आमी आयले. आमचें म्हणणें आसलें कितें पक्षाचें आनी अध्यक्षाचें, खरें म्हळ्यार आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेमोरंडम दिवपाक जाय, निवेदन दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय तात्काळ TCPचे जे 39 आहा ते बंद दवर आनी असेंब्ली भितर तातूंत डिस्कशन जावन जो ड्राफ्ट घातला, बील घातला ताचेर डिस्कशन जावन दिवप. आनी जो कोण PI आसा ताणें हो ताका ओडून भायर हाडला त्या PIचेर एक्शन जावपाक जाय. हे आमची मागणी आसली. कारण आमी जाणात खंयचें आंदोलन केलें ताचो शेवट जावपाक जाय. जशें आमी अंगणवाडीच्या आंदोलनाक आमी सक्रीयपणान वांटेकार जाले. आमच्या ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आसात, हांव आसात, आमी गेल्ले. थंय आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसले. आमी मंत्र्याच्या बंगल्यार गेले ना. थंय बसून आमी उपोशण केलें अंगणवाडी बाई बरोबर. ताजे नंतर मुख्यमंत्री आयले, बाकीचे पॉलिटिकल लिडर आमी MLA थंय वचून तो प्रश्न सुटलो आनी आमकां न्याय मेळ्ळो. त्या अंगणवाडीच्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जाल्यो. अशा पद्दतीन एक प्रोटेस्ट करपाची प्रथा आसता. पूण मनोज ज्या पद्दतीन थंय आपल्या पार्टीचो एजेंडा चलयता ते विरेशाच्या खानार बंदूक दवरून ते योग्य न्ही. परस्पर निर्णय घेवप आसता जाल्यार तो इंदान आमकां सांगप आसता बाबा आमी हो निर्णय घेवया काय ना, डिस्कशन जावपाक जाय. अशें करनासतना तूं तो परस्पर निर्णय घेतलो. जेन्ना भायर सरतना आमच्या एक अध्यक्षान एक शब्द प्रयोग केलो की तुमी खंय आपयले आमी येवची ना अशें न्ही, तुमी खंय आपयतले आमी येतले काय कितें, आमकां स्वताचें मत असं काय ना. एक उल्लेख करतना म्हणून आपण करूं न्ही. हाजो शब्दशः अर्थ तसो जायना. कारण आतां हांव मनोजाचो व्हिडिओ पळयतालो. ताणें म्हणटना कितें म्हणलें सगळे ऑपोजिशन पार्टी आपूण दाखयता, सगळे मेळ्ळात म्हणून आनी आतां तो स्पश्टीकरण दिता सगळे ऑपोजिशन पार्टीक आपणे म्हणलें ना म्हणून. ताचो अर्थ वेगळो लायलो. जर तुजे बाबतींत वेगळो अर्थ लागपाक शकता जाल्यार आमचे बाबतींत वेगळो अर्थ लायलो असो जायना. प्रत्येक पावटी तूं मोठ्यान उलयता, मोठ्या तावातावन उलयता, आमचेर आरोप करता. हें म्हणजे तूं सांगता तेंच बरोबर. तूं एकलोच गोंयचो चिंत करपी मनीस आसा, बाकीच्या गोंयची पडोवन गेली ना काय कितें. ताणें अनेक आरोप केलो आमचे 39A जेन्ना असेंब्ली भितर आमचो अध्यक्ष गेलो ना म्हणून. म्हाका दिसता ताणें परत एकदां त्या वेळा वयले असेंब्लीचे जे सेशन चलताले ते व्हिडिओ सगळे काडून पळोवचे. जेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार आमचो अध्यक्ष उलयला आनी इतल्या सुंदर पद्दतीन उलयला की पटपा सारकी आनी सरकाराक धारेरय धरला. दुसरी तो म्हणटा की चिंबलाच्या वेळार आयलो ना म्हणून. हांव ताका सांगपाक सोदता तुजो जो उपोशणाक बसलोलो अजय कोलकाराक विचार. हांव आमचे पार्टीचे बाकीचे पदाधिकारी थंय गेल्ले, तुमकां मेळोन आयिल्ले. जवळ जवळ 1.5 तास आमी थंय बसले आनी सांगलें आमचो अध्यक्ष आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून तो हांगा पावना. पूण आमचो पुराय पाठिंबो पक्ष म्हणून आनी आमचो अध्यक्षाचो तुमच्या आंदोलनाक आसा म्हणून. त्याच बरोबर जें आंदोलन मिराबागात चलता थंय आमचो पुराय पाठिंबो आसा म्हणून आमी सांगलेलें आसा. आज मनोज हो अडगळी पडला आनी विरेश वयर येता, ताका ताची दुखणी जाता, तो आमदार जालो ना आनी विरेश हो सेंटर पॉयंटाचेर आयलो.
हे ताका इंटरनल तुकडे पूण ते सांगपाक जायना कित्याक हून उदका तो घोट जेन्ना तूं घेता तेन्ना तो गिळूंक जायना आनी भायर पडूंक जायना. विरेश हो ताका हून उदका तो घोट जाला ताका कांय म्हणूंक शकना तो आनी कांय करूंक शकना कित्याक हागेली हे दिसा देंवत आहा. आतां जेन्ना आज ताणें एक स्टेटमेंट केलो आनी मनोजाची सदांचे प्रमाणे स्टेटमेंट करपाचें. आतां उलोव एक खंयची तरी धुंदीत तो उलयता आनी मागीर येवन सांगता की आपल्याक तशें म्हणपा नाशिल्लें, ऑपोजिशन पार्टी म्हणपा नाशिल्लें, प्रेसान तशें हें केलें, कोण इन गोवान पळयलें आनी कोणी केलें म्हण दुसऱ्याचेर दुखोवप. ताका मागीर तें लक्षांत येता बऱ्या वेळार ताका तें देंवतकीर ताका तें लक्षांत येता. सो प्रॉब्लेम कितें जाला आतां पळय विदूर ताणें स्टेटमेंट करता तें सगळें पॉलिटिकल आपूण अलायन्स करचोच ना म्हणून. आतां एक लक्षांत धरचें गोंयकारांनी एक लक्षांत धरपाक जाय की मनोज ही पार्टी करच ना केन्ना अलायन्साक आशिल्लो. पयच्या असेंब्लीच्या वेळार तो धडधडीत बीजेपीक सपोर्ट करपाक 11 सीट ताणें काँग्रेसीचे उडयले, 11 सीट ऑपोजिशन पार्टीचे उडयले, ताणें कॅन्डिडेट घातले जाल्यार तेन्ना अलायन्सान लोकसभेच्या वेळार दोनी कडेन तो स्वता रावलो आनी दोनी कडेन ताणें अपशकून करपाचो ट्राय केलो. सुदैवान सावथ गोंयांत तागे कांय डाळ शिजलो ना. ताका दिशिल्लें की आपणें 10% मत घेतला थंय परत तो उडोवपाचो आशिल्लो पूण थंय जालो. तिसरो झेडपी जालो. 3 इलेक्शनां पयलीं जालीं अलायन्स म्हणटा 3 इलेक्शन जालीं झेडपीचे लास्ट मिनिटाक खोडो घातलो कितें तरी निमित्तान. बट ती झेडपीची इलेक्शनाक तागेलो सामको साफ सुतोडा जालो सामको. एक तरी तागेलो हांगा जर सोडत तुगेल्या 2 तागेले विरेशाले हातून जर सोडत आतां तें दुखणी चड ताका तो ज्या थिवी मतदारसंघाक रावूंक सोदता थंय तो 3री नंबराचेर गेलो आनी विरेशाले 2 निवडून येता. हें ताका आनी दुखणी म्हळ्यार पोटखाणी म्हणटा पळय थोड्यांक जाता पळय तें सांगूंक जायना हें ताका विरेशाले पोटखाणी असो जाला. आतां आमी जेन्ना त्या आंदोलनाक आमगेलो क्लियर कट कोणें मिसअंडरस्टँडींग करून घेवपाचो प्रयत्न ना. आमकां विश्वजिताचे कडेन कांय सोयर सुद्दां ना. आमचे एज अ पार्टी विश्वजिता कडेन कांय सोयर सुद्दां ना. 13 म्हणटा ते कॅन्सल जावपाक जाय जे सुप्रीम कोर्टाक आसा आनी फेडदिनाल्या मुवमेंटाक आमी पुराय तेका दिल्लो आमचो अध्यक्ष आनी आमी सगळे तागे मुवमेंटा वांगडा ते आशिल्ले आनी तो जावचो म्हणून तो जो ज्या तरेन लीड करतलो ताका आमगेलो सपोर्ट करपाचो तयारी आसा आनी आमी त्या तरेन पावल उचलता. एक मनोजान आपल्या पार्टी जॉइन जाय म्हणून सांगप म्हणजे आकाश सकयल्या सुर्याचेर तुपोवप. मनोजाची पार्टी म्हणटी कितें खंय पार्टी आहा झेडपीक कितें कोण आहा. एक आमदार तागेलो जो विरेश आहा ताच्या परवाशाचेर तो आपल्या पार्टी जॉइन जालो. ज्यो पार्टी काँग्रेस ही पार्टी जी आसा ती कितली वर्सांची काँग्रेस पार्टी. आप ही पार्टी सत्तेर आहा पंजाबाक जेन्ना त्या सत्तेर नाशिल्लो एक मनीस येवन सांगता की आपल्या पार्टी म्हणटा हांवें पयलीं एग्जांपल दिल्लें कोण तरी एकटो असो हाजेर उलयता ताका सिरियस घेवपाचें म्हणून ना. सो स्वप्नांत जाय ते लोक उलयता आपल्या पार्टी तुजी पार्टी आसत न्ही तुजी पार्टी सेटिंग करता म्हणजे तूं सेटिंग कर म्हणटा. आनी पार्टीक जर कोणाक जर वचपाचें ना तर ते काँग्रेसीक वचूंक शकता बाकीच्या पार्टीचे कडेन वचूंक शकता तुजी पार्टी कडेन येवपाचो प्रश्न कितें. सो हेच्या मुखार गोवा फॉरवर्ड आरजेचे मनोव्या बरोबर आसपाना काय हेचे बरोबर आसपाना. आमी पळय आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्साक वचून आहा हाजे फुडेंय आसतले. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा आमगेलो स्टँड क्लियर आहा. जर आप आनी बाकीचे जर अलायन्स जाता आमकां अजून दिसता की ऑपोजिशनाचो अलायन्स जावचो विरोधी पक्षाचो अलायन्स जावचो पूण बेभरवशाच्या लोकां कडेन न्ही. बेभरवशाचे जे हांगा आत्ते एक उलयतले मागीर एक उलयतले अशे लोकां कडेन न्ही. अलायन्स सारको प्रामाणीकपणान जावपा जाय आनी जे कडेन प्रामाणीकपण आसा थंय आमी सदांच आसात. आमी हातूंत हें कांय ना. Alliance with the opposition forces म्हणटा न्ही सो मल्टिपल अपोजिशन्स असल्या कारणान तुमकां दिसना इट विल इनडायरेक्टली बेनिफिट बीजेपी इन लॉंग रन कितें ना अलायन्सीस आसा अपोजिशन्स आसा ते मल्टिपल आसा तांचे अलायन्स जावपाक कठीण आणि ना कठीण म्हाका दिसना कठीण कांय ना पूण काही अशे लोक जर आसा जे मुद्दमूच खोडो घालतले जशें आतां पयर पार्लमेंटाची इलेक्शनां आर्जीन कॅन्डिडेट दवरलो पूण लोक आनी बाकीची सगळी पार्टी कडेन जाली इन्क्लुडींग आप गोवा फॉरवर्ड सगळे जिखून आयलो. लोकांक रोखडेंच कळटा की कोण मुद्दम खोडो कितें जाता एक फाटी कोणी फसता दुसरी खेपेक जेन्ना तो परत आपल्यालो रिपीट शो करता पळय तेन्ना लोकांक लक्षांत येता हो रिपीट शो कित्याक जावन जाता म्हण पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक ताका पत कळ्ळी झेडपीच्या इलेक्शनाकय ताका तागेल्या मतदारसंघ जो तो क्लेम करता थंय ताका पत कळ्ळी. सो ती पत कळटकीर तें फ्रस्ट्रेशन हें सगळें जें जाता तें फ्रस्ट्रेशन आसता.